MG-GSM युती थारले उपरांत आता गजाली सीट शेअरिंगाचेर पावल्यात। MG-GSM शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टी युतीचे थारला ते अशें। MGP-GSM शिवसेना गोवा प्रजा पार्टी युतीचे 35 मतदारसंघांनी उमेदवार आसतले। MG एकोडे घालतले 22 मतदारसंघांनी उमेदवार। उरिल्ले उमेदवार GSM शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टीचे। साखळे, मये आणि शिवोले आसतले GSMचे उमेदवार। दिवचले MGचो नरेश सावळ उमेदवार आसतलो। मात गोवा प्रजा पार्टी युतीच्या घटक पक्षाचो पांडुरंग रावतूय इच्छुक आसा। मात रावताक दुसऱ्या खंयच्या तरी मतदारसंघात उबे करतले म्हूण सुत्रां सांगतात। पेडण्यां शिवसेनेन उमेदवार जाहीर केल्लो, मात शिवसेना पेडणेच्या उमेदवाराक फाटीं काडटा। पेडण्यां MGचो बाबू आजगांवकार आसतलो। इतले मजगतीं माशेलांत जाल्ल्या पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात सुदिनान BJPचेर फोग काडलो। BJP एके वाटेन सांगता 26 आमदार येतले। 26 आमदार येता जाल्यार MG कित्याक रावतात काय म्हूण सुदिनाचो प्रस्न। म्हाका दिसता आज ही परिस्थिती अशी निर्माण कोणी केल्या? तुम्ही केल्या। मगो पक्षान तुमची परिस्थिती अशी करू ना। एका वटेन तुम्ही सांगता 4 लाख कार्यकर्ते तुमचे आसात आणि दुसरे वटेन तुम्ही मगो पक्षाचेर टिका करता। एका वटेन तुम्ही म्हणटा 26 मतदारसंघात आमचे निवडून येता। कोणाची गरज आसा तुमकां? कित्याक तुम्ही कित्याक उलयता? जर 26 मतदारसंघात तुम्ही जर निवडून येता आसत जाल्यार मगो पक्षाचेर टिका करपाची तुमकां गरज ना। आज तूं उलयता मॅसेज आयला म्हाका। मॅसेज कितें आसा? MGP deserted us and now they are blaming us. We are not blaming you. This is Chief Minister's message today. आजचे ते ऑफिस ओपन केला पणजे। We never deserted you. आणि सांगचे कितल्यो मिटिंगो युतीच्या तूं वायलेच आमकां सोडून साऊथ पिढये काढून एका काँग्रेस आमदाराक दिली। तुमकां खबर आसा तो काँग्रेस आमदार कोण? माजी आमदार मोमीन गुदिनो आता आमदार म्हणू शकना होता आनी ताका रिजायन केला आनी तो तितल्या पुरतो जालो आनी फुडें आमदार जायना। हांव सामकें बरोवन दिताय तो केन्नाच आमदार मुखार जावचो आनी ताजें कर्तृत्व आज साऊथ पिढयेचे गोश्ट आज कोर्टान कितें केलें तें तुमी वाचलां आसतलें। स्टॉप केलें आनी ताणें आज नमतें घेतलें। म्हणजे ह्यो गोश्टी आमी करूं ना। हांव तांकां सांगपाचो प्रयत्न करता जे तुमी केलां तें मुखपाक मुखार सरात। लोकां मदीं वचात। जे 4 लाख तुमचे कार्यकर्ते आसात तांचे मदीं गेले नंतर तुमकां ताजे आन्सर मेळटले। आमचे कडेन येवूच नाका। काँग्रेस BJPच्या पिकला पोळे या फावट शिवूचा जिखता गोये। काँग्रेस BJPच्या पिकला पोळे या फावट शिवूचा जिखता गोये। मगो पक्षाचा गोवा सुरक्षा मंचाच्या मये आणि दिवचले प्रभागाचो 1 जानेवारीक कार्यकर्ता मेळावो जाता। आता तांकां उसरा कळ्ळें की आमी बापायक आमचो बापूय आमकां सोडून गेल्या उसरा कळ्ळें। बापायक वळखपाक तांकां इतलो टायम लागलो, 6 वर्सां लागली। वेलिंगकार सराक उद्देशून तांच्यांनी म्हटलां बापूय सोडून गेलो म्हणून आमकां भाड्याचे बाप हाडचे पडले। तुम्ही जर आवयचेर आवय घरा भायर काडली जाल्यार बापूय लात मारतालो साहजीक आसा न्ही, तुमकां पयलीं कळपाक जाय। तातूंत डिचोली आनी मये प्रभागाचे कार्यकर्ता मेळावो 1 जानेवारीक 4:30 वरांचेर मया हांगासर जावपाचो आसा। गांवकार मये आदिनाथ मठार त्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे मेळाव्याक अशें आवाहन करता। पक्को विश्वास आणि एक पॉझिटिव्ह जी सायन आसा हे आमी घेवन चल्लेले आसा आणि मतदारसंघात पूर्ण 7 पंचायतीन पूर्ण पाठिंबो आसा आणि आमचो विजय हो निश्चित आसा। आणि एकाधिकार शाही जी आसा पर्रीकराक दिसता हो जो हे जे सरकार आसा हे जे गोंय जे आसा ते आपले भाट किंवा आपलो कारखानो अशा पद्दतीचो तेजो आविर्भाव आसा। त्यामुळे ते एकाधिकार जो आसा पळय तो तांचे कडेन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।